भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया पेंग्वीन ह्या सुकण्यां विशीं. ही सुकणीं दक्षिण गोलार्धांत मेळटात. अंटार्क्टिका हें तांचें मुखेल स्थान. तांच्यो कांय प्रजाती दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण अमेरिका, गॅलोपॅगोस जुंव्यांचेर मेळटात. पळोवपाक कोट घालून ल्हान मनीसूच चलता अशें दिसता. पेंग्वीन हें नुस्तें, क्रील हे जीव, माणक्यो आनी हेर ल्हान जीव खातात. ते पेंवपाक हुशार, नुस्तें धरपाक फिशाल. तांचो आकार वेगवेगळो. एम्परर पेंग्वीन सगळ्यांत उंच आसता, सादारण 4 फूट. ताचें वजन 20 ते 40 किल आसता. ल्हान ब्लू पेंग्विनाची उंची 35 सेंटीमीटर, वजन 1 किला मेरेन. तांचें आयुश्य 15 ते 20 वर्सां. कांय प्रजाती 25 वर्सां पासून जगल्यात. पेंग्वीन ही थंड हवामाना कडेन जुळोवन घेतिल्ली सुकणीं. तांच्या आंगान चरबेचो जाड थर आनी दाट पिसां आसतात. ताका लागून कितलेंय शीं पडलें जाल्यार तांकां बाधा जायना. पेंग्विन्स हे चोंम्यांनी रावतात. जमनीचेर ते हालत धोलत चलतात. उदकांत मात बरें पेंवतात. ते उदकांत उडटात म्हणल्यार जाता. पेंग्विन्साचो हालींच्या काळांतल्या बालकथा, कार्टून कादंबऱ्यांनी उल्लेख आसा. हॅपी फीट, मदागास्कस सारक्या जायत्या सिनेमांक लागून तांकां नामना मेळ्ळ्या. विज्ञानीक साहित्यांतूय ते आसात. पेंग्वीन उत्तर ध्रुवाचेर आसात असो समज, पूण तो चुकीचो. ते फक्त दक्षिण गोलार्धांतूच आसात. ते उडूंक शकतात अशेंय म्हणटात. तेंय फट. तांकां फक्त पेंवपाक येता. पेंग्वीन फक्त बर्फार वाठारांत मेळटात हो समजूय सारको ना. ते उबदार वाठारांतूय मेळटात. खास करून गॅलापॅगोस पेंग्वीन. ते उदका पोंदा 20 मिनटां स्वास रोखूंक शकतात. वराक 40 किलोमीटर वेगान पेंवपाक शकतात. पिलांक खावंक घालपाक नर आनी मादी तांच्या पोटांतलें अन्न भायर काडटात. कांय जाती हजारांनी किलोमीटर पयस स्थलांतर करतात. तांचो काळो धवो रंग हो कॅमोफ्लाज. वयल्यान पळयल्यार ते काळे दिसतात, सकयल्यान धवे. ताका लागून शिकाऱ्याक ते वळखुपाक कठीण जाता. सील नुस्तें, देवमाशे, शार्क, कांय सुकणीं हे तांचे दुस्मान. पेंग्विन्साक लागून लोकांक तसो फायदो जायना, पूण अप्रत्यक्ष फायदो आसा. पर्यटनाक लागून फायदो जाता. ते पर्यावरणाची संतुळा राखतात. ते क्रील नुस्तें खातात. तांचे संख्येत बदल, स्थलांतर हाचे वयल्यान दर्याचें तापमान, बर्फ वितळप, प्रदूशण हाचो अदमास मेळटा. तांकां हवामान बदलाचे सेन्सर मानतात. व्हडा प्रमाणांत क्रील खाल्ल्यान दर्यांतली जीण संतुलीत उरता. अंटार्क्टिका, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटिना हांगा पेंग्विन्स पळोवपाक पर्यटक येतात. ताका लागून इको टुरिजम, रोजगार मेळटा. पेंग्विन्साचो वापर करून मनशाचेर शिंयाचो प्रभाव, काळीज पुल्मावाचे कार्य, ऑक्सिजन थेरपी, डायव्हिंग मेडिसीन हाचेर संशोधन जालां. भुरग्यां मदीं पेंग्वीन चड लोकप्रिय आसात. तर असो हो पेंग्वीन. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.